Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आयज कुमारजुवाचे झेडपी मेंबर सिद्धेश श्रीपाद नायक आणि नॉर्थ गोवा चेअरपर्सन ऑफ झेडपी हेजे खातीर नॉमिनेशन फायल केले आणि नॉमिनेशन फायल करतकीर तेंच्यांनी मिडियाक सांगले की जो झेडपी फंड आसा तो ह्यान पयलीं सारको युटिलायज जातालो आणि ह्यान फुडें तो सारको युटिलायज जातलो हाजी दखल ते घेतले. अध्यक्षपदा खातीर हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आतां आनी पक्षाचे आनी सगळे आमचे पक्षाचे सगळे वरिश्ठ फुडाऱ्यांचे हांव आभार मानता. तशेंच आमच्या झेडपी मेंबरांचे आभार मानता. आमचे जितले झेडपी आसा 25 झेडपी आसा हांचें काम खूब बरें आसा आनी प्रत्येक आपापल्या मतदारसंघांनी तांणी सगळ्यांनी बऱ्या प्रकारे आपल्या निधीचो उपयोग केल्लो आसा. तुमी खंयच्याय मतदारसंघान गेले जाल्यार झेडपी फंडांतल्यान खुबशीं कामां जाल्लीं तुमकां दिसतलीं आनी ताकाच लागून ह्या सगळ्या कामांनी पयलीं सुद्दां तांकां हेल्प मेळिल्ली आसा अध्यक्षा कडल्यान, आमच्या सगळ्या मेंबरा कडल्यान. हेच्या फुडें सुद्दां एज अ अध्यक्ष जर फाल्यां जर तर जालो जाल्यार तांकां ही बऱ्या तरेन तांची कामां जातलीं हाजी हांव हें घेतलो, काळजी घेतलो. डेव्हलपमेंटाक सगळ्यांत पयलो हें दिला, प्रिफरन्स दिला आनी त्याच हातूंतल्यान भितर सरकारूय बीन तांकां योग्य तशें फंड एलोकेशन करून आनी ती कामां करून दिता आनी केंद्र सरकाराचें ह्या प्रत्येक गजालीचेर बारीक लक्ष आसा आनी म्हणून म्हाका दिसता की योग्य ह्या म्हणजे सरकार आयिल्लें आसा, सरकाराक आतां ज्यादा निधी मेळटलो, वेवस्थीतपणे सगळे पाठपुरावो देशी आतां बसतलो जातले तसो करून घेतलो. तेंच न्ही, तोच पळयतात न्ही. आयज सुद्दां सगळे कडेन जर सुद्दां एवरेज जर एज जर सगळी पळयली जाल्यार एवरेज एज ही बिलो 60 आसा. म्हणजे तशी एखादो अपवाद वगळ जाल्यार पण त्या प्रमाणे काम करपी तो सदांच ऑन द व्हिल्स आसूंक जाय और त्याच जाग्याचेर वचून ती काम करपाक जाय, ताकाच प्रिफरन्स दितले. आनी हें वयर पासून सकयल पर्यंत तेंच चालू आसा, म्हणजे केंद्रा पासून हातून पर्यंत. आनी पक्ष भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमचे सगळेच यंगच आसात, म्हणजे प्रेजिडेंट आसूं, आमचो चीफ मिनिस्टर आसूं किंवा बाकीचे सगळे पदाधिकारी आसूं, आनी ते त्या योग्य रितीन काम करतात.